ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಬದ್ರಿ ಕಾಮತ್, ಬೆಂಗಳೂರು. विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट. राऊळीची घाट निनादली, राऊळीची घाट निनादली. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. देवाक श्री विरी विठ्ठलाक आणि आमगेल स्वाम्याक परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद स्वाम्याले चरणार विंदाक साष्टांग नमस्कार करता. आज आमगेले स्पंदनाचे दोन्ही दिवसाचे या आमगेल भेटी, आमगेल तुमगेल भेटी कालचे एपिसोड आणतो तुम्ही सगळ्याचे मठ आणतो. आम्ही कसं पूर्वभावी जाऊन तयार केला, मठ कशा आम्ही शृंगार केला आणि कसं कार्यक्रम आयोजन केला म्हणून तुम्ही पळेल असं. आज हांगा अनेक भजकवृंद शिष्यवृंद मेळ्ळेले आसा. मे कसाला म्हळ्यार आजी आमगेले परमपूज्य गुरुवार आल्या पुरप्रवेश सगळ्याची शिष्यवृंद भारी उमेदिरी भारी उत्सुक जावन गुरुवार आल्याक दर्शन घेवका आणि भव्य जावन स्वागत करका म्हणून आमी प्रत्येक हांगा मेळ्ळेले आसा. तशेंच हो कार्यक्रम 70 दिवसा कार्यक्रमाक चातुर्मासाचो भारी विजृंभणेरी भारी भक्तीरी श्रद्धेरी करका म्हणून हांगा सगळे कमिटीन हांगा आयोजन केलें आसा. मस्त कार्यक्रम सामाजिक शैक्षणिक धार्मिक आणि असल हलव कार्यक्रम परिसर कार्यक्रम आम्ही आयोजन केला. या प्रत्येक कार्यक्रमात तुम्ही भाग घेऊ का, देवाल प्रसाद स्वीकार करू का आणि स्वाम्याचा आशीर्वाद तुम्ही घेऊ का म्हणून तुम्हाला आपस निमगिता आजी आमगेल ओटू. अय्या प्रति दिवस रात्री 8:30 दुखून 9 ते स्पंदना टीव्ही साधारण मंगळूर दुखून कुमटा शिवमोग्ग चिಕ್ಕಮಗಳೂರು तशें केरळाक तुमकां कार्यक्रम पळोवचा मेळटा. आनी तो डेलीचे कसा कार्यक्रम ताजे हायलायट्स अर्ध घंटो तुमकां पळोवचा मेळटा स्पंदना टीव्ही. सो प्रति भक्तवृंदांक भजकवृंदांक हांव स्वागत करताची. आज आमगलोटो ह्या कार्यक्रमांत आमगेलो सगळे चातुर्मासाचे ट्रेजरर फॉर्मर AGM कॉर्पोरेशन बँकांचे पांडुरंग आचार्य म्हणून मेगलोट आसाची. तांकां हांव स्वागत करताची. आचार्य माम तुमकां स्पंदना टीव्ही तर्फे स्वागत. नमस्कार. आचार्य मामो आमगेलो ह्या ट्रेजर ह्या चातुर्मासाचे ट्रेजरर जावन आसा खजांची सगळ्याची ह्या चातुर्मासाचे बजेट आणि कलेक्शन कसं म्हणून आमी आचार्य मामाला निमूया. आम्ही हे 50 वर्साचे स्वाम्याले चातुर्मासाचे एक व्रत भारी एक विजृंभणेर करता म्हणून सांगून एक आम्ही कमिटीनं एक स्वाम्याला आशिर्वादानं एक हमून घेतिल्लो आसा. त्या प्रकार आम्ही एक लायक बजेट केले आणि ह्या बजेटा मागशी आम्ही हाजे नंतर एक चॅरिटेबल ट्रस्ट करता म्हणून सांगून वर केंद्र वर घेतला. आणि हाजे ಒಟ್ಟು विंगड धार्मिक नयता सांस्कृतिक आणि एक सामाजिक स्टार्टअप इंडिया आणि शैक्षणिक असल सकट प्रोग्राम्स घालून घेवन त्या खातीर सेपरेट बजेट दवरून घेतला. आतां हे प्रोग्राम्सांनी घेवन आमी भक्ताल मुखार सकट गेले तेन्ना प्रति एकल्यान भारी वॉलंटरीली फुल्ल सपोर्ट दिवन घेवन आमगेल बजेट इतले बी तरेची एक अचीव करून आमकां आनीकची मुखार एक नमुने एंथुजियाजम येवं तशें करून घेवन सपोर्ट दिलेलो आसा. हेच रितीन स्वाम्यालो देवालो आशिर्वाद घेवन आमी मुखार वच्चांतू खंयचेच एक अनुमान ना म्हूण सांगून आमकां दिसता. आचार्य माम तुम्ही आता ह्या बजेट म्हळ्यार व्हड एक कार्यक्रम हो सगळ्याची चातुर्मासाक साधारण कोटी लाख बजेट आसचें पुरो जाल्यार ते आतां बजेट तुमगे प्रत्येक प्रयत्न निमती आनी देवाल दया निमती स्वाम्याल दया निमती योग्य रितीन चेंदारात म्हण हांव लेखता. धन्यवाद. धन्यवाद आचार्य माम. आतां हांव आमगेल मठाचे मुख्य द्वार आणि मागची गर्भगुडी विरी विठ्ठल देवालय येद्रार राबून आसा. आज परमपूज्य गुरुवार पुरप्रवेश कार्यक्रम हांगा स्वदेशी स्टोर दुखून मठ थंय सांजे 7 दुखून 7 काल थंय आसच्या पुरो. ताजे नंतर आमगेले गुरुवार्यालय आमी पूर्णप्रज्ञ वसतिनिलया टॅरिसा वयरी ते गुरुवार्यालय आमगेले आशिर्वचन स्वागत भाशण ह्या पुऱ्या कार्यक्रम आज जावचे आसा. आजीचे हायलायट्स तुम्ही पळयत आणि तुमकां आपास हांव स्पंदना टीव्ही तर्फेन स्वागत करताची. विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट, विठ्ठलाच्या
नमस्कार हांव कुमले नरसिंह प्रभू आयच्या सुवर्ण चातुर्मासाचे ಕೆಲವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ दाखोवच्याक आमी तुम्ही येत राहिला आमी आतां मेगेलोटू आमगेल्या कमिटीचे कन्व्हिनर फॉर कल्चरल ॲक्टिविटीज युवा उद्यमी आयडियल ट्रेडर्स आयडियल क्रीम पार्लराचे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून सांगू येता तांकां आम चेअरमन प्रभाकर कामत मॅनेजर युवा उद्यमी हे शिब्रूर मुकुंद कामत मेगेलोट आसा तांणी आमगेले कल्चरल कमिटीचे कन्व्हिनर तांणी मस्त कार्यक्रम ह्या चातुर्मासांचो आयोजन केलें ते कसो हे कार्यक्रम केला केदना इत्ते म्हणून तांकां मुकुंद तुमकां स्वागत स्पंदना टीव्हीक मुकुंद ह्या कार्यक्रमांतू तुमकां मस्त मिटींग जालां हांव पळयलें आसा ह्या मिटींग कसं जालें हाजे फायनल आउटकम कसं सांगू येत की हे चातुर्मासांतू आमी मस्त कल्चरल इव्हेंट्स दवरलेले आसा कसं म्हळ्यार मस्त सिनियर आर्टिस्टाल प्रोग्राम आसा सो ऑलमोस्ट 20 भजन हाजे प्रोग्राम आसा पुराय सिनियर आर्टिस्ट मागीर लोकल आर्टिस्ट मागीर युवा प्रतिभे म्हणटा पळय तशें 12 जेन्ना चेडवाले प्रोग्राम आसा सो एवरी वेनसडे सॅटर्डे संडेज प्रोग्राम्स आसता हांगा तितले मात्र न्ही एवरी डे आफ्टरनून विंगड भजना मंडळ येता तशी इन लार्ज नंबर्स आफ्टरनून नाईट सो 2-2 घंट्याचे भजनाचे प्रोग्राम आसता तशी सगळ्या चातुर्मासांतू आमी मस्त ॲक्टिविटीज दवरलेले आसा ह्या पुरे कार्यक्रमांतू मुकुंद काम तेणे मस्त मुतुवरची घेतलेली आसा तुमकां हे सगळे कार्यक्रमांतू एकदम यशस्वी मेळ्ळो म्हणून देवा लागीं स्वाम्याला मागताची नमस्कार उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात तुका समाधीत चाळवला उठला हुंदका देऊच्या वाऱ्यात तुका समाधीत चाळवला चाळवला विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट नमस्कार वापस तुमकां कुमले नरसिंह प्रभूले सगळे स्पंदना टीव्हीक वीक्षकांक स्वागत करताची आज आमगेल्या सुवर्ण चातुर्मासांतू आमगेलो अनेक युवक पोळाच्याक युवक आनी उत्साह युवक आले तांगेले तसले एक डायनॅमीक पर्सनालिटी म्हणटा आमी इंग्लिशान MRP लांतू तांणी मॅनेजर जावन आसाची HR मॅनेजर जावन आसाची तांणी आमगेलोट आसाची तांणी नरेश किणी म्हणून अँड ही इज इनचार्ज ऑफ द सोवेनियर आमी हे सुवर्ण चातुर्मासाक एक सोवेनियर हाडका हे सोवेनियर योग्य रिती चंद्र रिती भायर येवका म्हणून आमी आयोजन केलें आसा हे सोवेनियर कसं जालें कितलो पेज आनी तो कसो विशेश आसा म्हणून आमी नरेश किणी म्हणया नरेश किणी तुमकां स्वागत नमस्कार नरेश किणी हे सोवेनियर विशय 2 उतर सांगूत की सुवर्ण चातुर्मासाचे सोवेनियर हाजे चेअरमॅन जावन म्हाका नियुक्त केलेले चातुर्मास कमिटी आनी तशेंच स्वाम्याल आशिर्वाद देवालो दया आस म्हूण लेखता हे सोवेनियर एक आमगेल कसन विजन आस म्हळ्यार एक कलेक्टर्स बुक कॉफी टेबल बुक कशी आसुका तांतू आमगेले गोकर्णमठा स्वाम्याले सगळे परंपरा आनी 50 वर्साचे येदोळताय जाल्ले चातुर्मासाचे एक चित्रण आनी कसं पुराय समाज कार्य जाल्ला आनी कसं देव कार्य जाल्ला ताचें एक चित्रण म्हणून सांगेत आनी तशीच तांतू आमी एक 10-15 आर्टिकल आमगेले समाजा पाविले तशीच मठा पाविले तसर आर्टिकल आमी इनवायट करता आसाची आनी तांतू मस्त कलर पेज आसता आनी खंडीत जावन हें कसन म्हळ्यार एक कलेक्टर्स बुक जावन आसका म्हणून आमी सगळे कमिटीच्यान अंतो आमी तय केला ह्या कमिटींतू आमकां एडवायजर जावन प्रदीप जी पैमाम तशीच आर्टिस्ट शेवगूर मामू आनी तशीच बस्ती पुरुषोत्तम माम आसाची आनी ह्या कमिटीचे मेंबर जावन एक क्रिएटीव आर्टिस्ट म्हण येता तांणी उर्वा कॅनरा हायस्कुलाचे एडमिसस श्रीमती ललना शेणै तशीच रमेश पै आनी प्रोफेसर जयवंत नायक आनी मँगलोर युनिवर्सिटी कोंकणी अध्ययन पिठाचे चेअरमॅन जावन आसाची तशीच तांगेलो टू आमकां प्रशांत पै कोंचाडी प्रशांत पै आनी आमगेले ऑरिजीन नेक्स्ट हाजे डिझायनर येदोळताय आमी इन्विटेशन पळयला आनी तशीच हांगा आमगेले मठा सुतोवची मस्त फोटोज पळयल्याची ताजी सक्कट डिझायन केलेलो आनी एकलो युवक तो मेगेला पयस चड युवक म्हण येता कोंचाडी नरशिंव शेणै आसा हे सगळे टीम देवाले स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन आनी तशीच तुमगेले सक्कड कुळावी तशीच आमगेले GSB समाज बांधवाले सपोर्टारी हें एक सोवेनियर आमी उजवाड हाडताची सक्कट जनांनी आमकां सपोर्ट करून हें एक सोवेनियर चंद जावं तशी कोरका म्हण सांगून तुमगेल्या सगळ्या लागीं आमी मागताची नमस्कार नरेश धन्यवाद विठ्ठलाच्या पायी
थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट राऊळीची घाट निनादली राऊळीची घाट निनादली स्पंदना टी व्हीच्या पूर्ण वीक्षकांका नमस्कारू स्वागत. आज चारही दिवसाच्या आम्ही वा कार्यक्रमाचं हायलाइट्स तुमकां दाखयता आसाची. ह्या कार्यक्रमांत आज आमगेलोटो आमगेले हे सगळे सुवर्ण चातुर्मासाचे उपाध्यक्ष बारीक ॲक्टिव्ह मेंबर समाजमुखी आणि इंडस्ट्रियलिस्ट म्हणून सांगू येतं हँग्यो आईस्क्रीमाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर जावन आशिल्ले प्रदीप जी पै आमगेलोटो आसा. तांणी ह्या कार्यक्रमात मस्तमक सहकार्य दिलें आसा आनी ह्या चातुर्मासा विशयान दोन उतरां तां सांगू इच्छा पडटाची. प्रदीप जी पै तुमकां स्वागत. प्रदीप माम आज हे चातुर्मास तुम्ही कार्यवैखरी पळयले आसा आनी सगळे चातुर्मास तुम्ही पळयला आमी कशें कार्यक्रम आयोजन केल्या म्हणून ह्या चातुर्मासा विशेशता कसं सांगू येत की कोड्यालकारांका हें एक 50th चातुर्मासू आमकां मेळ्ळो एक आमगेलो भाग्य म्हणून सांगता. विद्याधिराज स्वाम्यान आमकां मंगळूरकाराक हो चातुर्मास दिवनू आमगे वेरी व्हड एक ब्लेसिंग्स केल्या म्हणून सांगल्यार चूक जायना. पब मामाल नेतृत्वारी नरशिवण्णा तशी पुरुषण्णा आमेबाळ शिवानंद माम आनी आमगेली पुरा टीम लास्ट 2 म्हयने मस्त काम केल्लें आसा. आनी मुख्य जावन हे चातुर्मासाक आमी धार्मीक आवटूची सामाजीक प्रोग्राम्स मुख्य जावन स्कील डेव्हलपमेंट स्वच्छ भारत अशी 3-4 एडिशनल प्रोग्राम्स नरशिवणाल ब्रेन चाइल्ड म्हणून सांगल्यार चूक जायना. इट्स अ ग्रेट आयडिया ग्रेट ऑनर टू वर्क वी विल ऑल वर्क विथ यू अँड मेक दीस चातुर्मास अ ग्रँड सक्सेस. धन्यवाद प्रदीप मामाक. प्रदीप मामो आमकां केन्नाय मठात खंयचे कार्यक्रम जावो सामाजीक खंयचे कार्यक्रम जावो तांगे सहाय्य तांगेले सपोर्ट केन्नाय आसा वा सपोर्ट आमकां आज मेळ्ळा आनी मुखार मेळ्ळो म्हणून देवाला मागताची. तुमकां उत्तम आरोग्य आयुश्य देव आनी स्वाम्याला आशो तुमकां आसून मागताची. हांगाचे धन्यवाद प्रदीप माम. आता येदोल ते तुम्ही आमच्या स्वाम्याने आज येवचे पुरुप्रवेशा विशयान आनी ताजी एक मेरवणुकेची तुम्ही पळयला आसा. आता आमी हांगा एक सान विराम एक ब्रेक घेवया. ब्रेक नंतर आता जाहिरात ताजे नंतर वापस आमी तुम्हाला मुखार येताची. ते थंय धन्यवाद. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಬದ್ರಿ ಕಾಮತ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಬದ್ರಿ ಕಾಮತ್, ಬೆಂಗಳೂರು. नमस्कार. आता ब्रेक नंतर वापस तुमकां येतराक हांव कुंबळे नरसिंह प्रभू. विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट विठ्ठलाच्या पायी थरारली वीट नमस्कार. आता ब्रेक नंतर वापस तुमकां येतराक हांव कुंबळे नरसिंह प्रभू.
महाराज गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज श्रीमद विद्याधर गुरु महाराज के जय गोकर्ण मठ संस्थान के जय गोकर्ण मठाधीश के जय 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 गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज जय जय गुरु महाराज हांगा आयज एक आयचे हायलायट्स कार्यक्रम मुग्धता भाय यापास आमी अनेक एपिसोडाक तुमकां मुखार येताची
तशींची फायच्या एपिसोडांक आमी तुमकां वापस आमंत्रण करताची वीक्षकांक 8:30 दुखून 9 थंय स्पंदना टीव्हीर तुमी केन्नाय आमगेलो कार्यक्रमो हाजे हायलायट्स चातुर्मासाचे पळय येता म्हूण सांगता. नमस्कार, धन्यवाद, हरी विठ्ठल, जय विठ्ठल. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ಸ್, ಹಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕಾಮತ್ ಅಂಡ್ ಬದ್ರಿ ಕಾಮತ್, ಬೆಂಗಳೂರು.